विशेवर तुझे तैमान विशेव करो पात्र्यापासून जीवस भेटो मोक्षाचो इस्तू करो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमच्या सोवे असो. मोगाच्या भावा बहिणीनो, बाळोक जेजू आमच्या सम्याक मान करूंक आणि सांगतास हे फेस्त करूंक देवाचे आशिर्वादान जोडूंक हांगासर आमी आसाव ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन तुमकां सुमेस्तांक ह्या बाळोक जेजूच्या फेस्ताचे आशिर्वाद आनी शुभाशय हांव पाठयतां. सोम्यांतूच पुरो God alone suffices. जावन आसा ह्या मिसाच्या बलिदानाचे ध्येय विशय मोगाच्या भावा भयणीनो, तुम्ही कोणेय मनशा कडेन एका उदकांत बुडल्ल्या मनशा कडेन जर तर सवाल केल्ले आसा, तुका कितें भोगलें त्या उदकांत तूं आसतना, तो म्हणून तुमकां सांगतलो स्वासा खातीर हांव वत धाडलो, उस्वास हांवें बांदलो, वयर येता म्हणसर म्हजे ते जीव सयत नातुल्लो. जर तर आमी देवाक अत्रेकता, देवाक आमचो सोमी म्हणटा, देव आमचो सर्वस्वर तो सर्वस्व म्हणून आमी म्हणटा, खंडीत जावन कशें पळय आमच्या जिणेंत आमी स्वासाक आमच्या अत्रेकता, स्वास आमचे तावन सोडून गेल्यार आमी मरता, तशें आमची जिणी. जर तर देव आमचे थंय ना, देवाक आमी सोडला, आमी एका तरान आमी मेल्ल्या बरी. आनी त्या देखून आमी म्हणयेत देव आमकां सर्वस्व. गॉड अलोन सफायझस. आनी जर तर देव आमचे मदें आसा, देव म्हजे थंय आसा, तुमचे थंय आसा, उरले सर ताच्या तो फावो करता आमकां. हर एक वस्त आसून जर तर देवबिरांत देवाचो आनी पेलाचो मोग आमचे थंय ना, खंडीत जावन आमी सर होगडावन काण गेल्ले बरी. जेजू आमचे खातीर मनीस जालो, आमचे मदें जियेलो आनी आपणाकच ताणें आमकां उपसून दिलो. त्या रक्ता आनी मांसा मरेपात तो आमचे मदें येवन जियेलो. इमॅन्युअल तो जालो. आज जेजू बाळकाक मान करता आसतना ताचो आमी उपकार भोवडया आनी जेजू ताचो मोग आमचे थंय सदांच आसूं दी आनी ताणें दिल्ल्या आज्ञा प्रमाणे चलोवया म्हणलें आमचे अत्रेक जावं दी. आनी त्या खातीर हे मीस तुमच्या खातीर, तुमच्या इराद्या खातीर हांव भेटयतां. हे मिसाच्या बलिदानांत फावो त्यो बरी वांटो घेवंक आनी देवाचे आशिर्वादां मागून काण घेवंक आमी आमची पातकां वळखून घेवया. आमी म्हणटा देव आमचो सर्वस्व, पूण वैगी निजायकी म्हणलें आमी एक घडीभर चिंतून पळोवया. चुकोवन पडल्याक बोगसणे आमी मागया म्हणून हांव पत्की.
सर पदवेदार देव आमची काकुट करो आणि आमची पदकां बुगसून आमकां सस्तेच्या जिविताक पावो. महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सरपदवेदार देवा बाबा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता, सोमिया देवा देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थोया. प्रीतीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आम्ही मान दिता आणि त्या नावान तुवें आमची सोडून केल्याय देखून आम्ही तुका दिन वाजता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आणि सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेले त्या ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्तेच्या सस्ना. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. मोयजेन सर्वेस्पराक म्हळें, तुमच म्हाका सांगताय ह्या लोकांक फुडें आपोवन व्हर, पूण म्हजे सांगता तूं कोणाक धाडटलोय म्हूण तुवें म्हाका सांगोंक ना. तरी तुवें सांगलाय, हांव तुका नांवान वळखता आनी म्हजी कृपा तुका लाभल्या. तुजी कृपा म्हाका लाभल्या जाल्यार तुज्यो वाटो म्हाका शिकय. तेन्ना हांव तुका वळखतलो आनी तुजी कृपा लाभलेलो जावन आसतलो. हो लोक तुजी स्पर्धा म्हूण उगडास दवर. सर्वेस्परान ताका जाप दिली,
हांवूच तुजे सांगता वेतलो आनी तुका विशेव दितलो. मोयजेन म्हळें, तूं आमच्या सांगता येनासतना रावशी जाल्यार ही सुवात सोडून वचूंक आमकां दिनाका. तूं आमच्या सांगता येनासता रावशी जाल्यार म्हाका आनी तुज्या लोकांक तुजी कृपा लाभल्या म्हूण कशें कळी जावचें. तूं आमच्या बराबर आसल्यार आमी, हांव आनी तुजी परजा संवसाराच्या सर लोकांतावन वेगळी म्हूण कळटलें. सर्वेस्परान मोयजेक म्हळें, जें कितें तुवें विचारलां तें हांव करतलों, कित्याक तुका म्हजी कृपा लाभल्या आनी हांव तुका नांवान वळखतां. देवाचें उतार हें. Servespor Deu muso ata, tos muso sambalna. Servespor Deus o adar, tos muso sambarna. तुझ्या नावाचे व्हड पदवेन म्हाका निवार देवा, तुझ्या बळान म्हाका तूं नीत कर दी देवा. Servespor Deus o adar, tos muso sambarna. मागणे मुझे तूं आयक देवा, मुजी बोबाय कोंदी. तूंच मुजो एकच आधार म्हाका कांदी. Servespor Deus o adar, tos muso sambarna. सर्वेस्परस मुजो राखणो हे हांव करें जाणा. देखून कालत्या मोनान हांव बली भेटयता. Servespor Deus o adar, tos muso sambarna. Servespor Deus o adar, tos muso sambarna. सांजू आमच्या पयल्या पत्रांतले वसाब. भुरग्यांनो, तुमी बापाक वळखतात, देखून हांव तुमकां बरयता. बापयानो, अरंबातावन आसलेल्याक तुमी वळखून जालात, देखून हांव तुमकां बरयता. तरणाट्यानो, तुमी बळवंत, देवाचे उतार तुमचे थंय तीर रावलां आनी सैतानाचेर तुमी जैत वेलां, देखून हांव तुमकां बरयता. ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूक तुमी भुलनाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे ते बापाचो मोग ना. संवसारांत आशिल्ले सगळे म्हणजे रक्तमासाच्यो वंदवण्यो, दोळाची पुसलवणी, तशेंच जिवनाची पोकाळ दौलत हे सगळे बापातावन न्ही, बगार संवसारातावन आयिल्ले. संवसार आनी ताची वंदवण्यो अंतरतात, पूण देवाची कुशी करता तो सदां काळ बालता. देवाचे उतार हे. Sergintão tu de bonayon, patiang kadar bus bonsalo, pantar pois taong daylay,
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुवां प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या तुम्ही मुझे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच मुझे थंय एक जावन रावल्या करीत तुम्ही फळ दिवंक शकनात वय हांव दाखवाल तुम्ही फांटे जो कोण मुझे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेष्ट फळ दिता कित्याक मुझे विने तुम्ही कांयच करूंक शकनात मुझे थंय रावा नासलेल्यांक फांट्या बरी कान उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घालून लासतात तुम्ही मुझे थंय रावशे जाल्यार आनी मुजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितें तुम्ही मागयेत तुमकां तें मेळटलें तुम्ही यथेष्ट फळ दिवन मुझे शिस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता देवाचें उतर हे वागडी तुका क्रिस्ता जेजू बळकाचे संभ्रामीक फेस्त आचारूंक हांगा जमल्ल्या सुमेस्त मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो सुमिया तुनसू म्हाका पुरो हो जावन आसा आयच्या फेस्ताचो सारांश या ध्येय सा आगुस्तीन अशें म्हणालो O God, we are made for you, and our hearts are restless until they rest in you. ये देवा तुझे खातीर तुवें आमकां रचलाय आनी तुझे विने आमच्या आत्म्याक विशेव मेळचो ना आमच्या काळजाक विशेव मेळचो ना सुम्या विने आमकां विशेव ना देखूनच जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेस अशें म्हणटा God did not come from heaven in the Eucharist to be in the ciborium, but to be in our hearts where he finds his pleasure. देव युकरिस्तांत सिबोरियांत रावंक येवंक ना बगार आमच्या काळजांत रावंक कित्याक म्हळ्यार थंय ताचें स्थान थंय तसो विशेव आनी थंय तसो संतोष देखून आमी हर एकली देवा खातीर रचली जावन आसा आनी देवा विने आमी कितेंच करूंक शकना म्हणटा ही सोवांजेल देखून आविलाची सांत तेरेज हें समजाल्ली कशें वांजेलांत एकलो ताका एक दिर्वे मेळटा आसतना आपणा कडेन आशिल्लें सगळें विकता आनी वचून तें दिर्वे मोला घेता तें वज्र मोला घेता तशेंच आविलाची सांत तेरेज सगळें सोडता सुरवेर लागी लागी 20 आनी 7 वर्सां एका कुशीन संवसाराच्यो ओंदोण्यो आनी एका कुशीन देवाचो मोग मागण्याचो मोग तिच्या काळजांत आसुल्लो हाचें झुजून निमाणें तिणें विथ डिटर्मिनेशन आपणाकच जेजूक तिणें समर्पिलो आनी कार्मेलीत वोट दिवन तिणें सुदारण हाडलें आनी तेन्ना ती म्हणाली कितेंच दोशी ना जावं कोणूच बेश्टाय ना जावं सगळें सरता
देव एकलोच बाळता, देव असल्यार मात्र पावता, कित्याक जो देवाचेर पातयेता तो जैत आपणायता. एक पटी ती गार्डनांत आसतना एक धाकटो भुरगो तिका दिश्टीक पडलो की, आनी तिणें विचारलें, तूं कोण? आनी तो भुरगो हांसून शे म्हणलो, हांव तेरेजाचो जेजू. आनी तेन्ना जेजून तिका विचारलें, तूं कोण? हांव जेजूची तेरेज. देखून तिणें नांव दवरलें सेंट तेरेजा ऑफ जीजस, जेजूची तेरेज. आनी आज आमी आचरसीत हांव ती परब तेरेजाचो जेजू, जेजू बाळोक. मोगाचेनो हो मनोभाव आदी म्हाका सगळ्या संता भक्तांचो आसुल्लो. जेजू खातीर सगळें तांणी त्याग केल्लें, कित्याक म्हळ्यार जेजू थंय तांचें दिर्वें तांणी वळखाल्लें. पूण आज आमचे मदें कितें घडटा? आधुनीक संवसाराचो मनोभाव कसो आसा? 3 वर्गाचे मनीस आसात ह्या आधुनीक संवसारांत. पयल्या वर्गाचे मनीस नास्तीक, देव नांच म्हणले बरी जियेतात. फ्रेडरिक नीशे म्हणलो जर्मन फिलॉसॉफर, दस पेक जारातुस्त्रा म्हणल्या बुकांत तो बरयता, गॉड इज डेड, देव मेला. एका कालार लोक दुर्बळ आसतना, बेकारपण आसतना, कश्ट पिडा आसतना लोकांक देव जाय आसुल्लो. पूण आज सगळ्यो सवलती आसात, ग्रेस्त जाला, आज देव नाका. गॉड इज डेड, देव मेला. आयच्या मनशाक देव मेला. थोडे अशेच जियेतात. देखून अशा उतरांनी प्रभावीत जाल्लो एकलो एका जर्मनीत एका वणटीर ताणें बरयलें खंय, गॉड इज डेड सायन्ड बाय निशे, देव मेला, हस्ताक्षर निशेचे. आनी दुसऱ्या रातीक ताच्या सकयल आनीक बरयल्लें, निशे इज डेड सायन्ड बाय गॉड. निशे मेला, सिग्नेचर देवाची. म्हळ्यार इतलें गॉड इज डेड म्हणलो निशे, निमाणें कितें जालो? तो मेलो, तो ना, पूण देव आसा. दुसऱ्या वर्गाचे मोगाचे न्हू मनीस आसात. आज व्हडली व्हडली रावळेरां, बोंगले पुरा बांदतात. आमकां सर सवलत्यो आसात. आज आमी देवाचेर कित्याक मागचें, विश्वासचें. हांव मैसूर आसां, आमकां तें मडकेरी लागीं आसा. 2 वर्सां पयलें मडकेरी जाल्लें तें वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार ती विधवावळी, त्या वाऱ्या वादळाक आनी पावसाक गुडे दोंगरूच गेले. थोडे कोसळ्ळे, थोडे अर्दे किलोमीटर गुडेस, विथ ऑल द प्लांट्स, एवरीथिंग दे मूड. आसली घरां सगळीं नाश जाली. आनी हें पळयल्लो एकलो म्हणालो, देवाच्या सक्ते मुखार, पृथ्वे मुखार आमी कितेंच न्हय. तिसऱ्या वर्गाचे मनीस आसात मोगाचेनो, आनी तांणी चिंचे जावन आसा, ह्या आधुनीक कालार वैद्यकी मेडिसीन इतलें प्रगती जालां की वी कॅन लिव 100 years, 120 years. तुम्ही मायकल जॅक्सन हाचे नांव आयकलां. इज ए बिग डान्सर अँड बिग सिंगर. आनी ताची आशा आशिल्ली, आय शूड लिव 120 years. आनी तो फातयल्लो. देखून ताणें कितें केल्लें, ताका ऑक्सिजन बेड आशिल्लें, 5 जण ताका दाक्तेर आशिल्ले, मिनटां ताची परीक्षा करूंक. परतून 5 जण ऑर्गन डोनर्स, ताचे खंयचो विश्व फेल जाल्यार, हार्ट या किडनी डोनर्स, तक्षण ताका किडनी दिवचो, हार्ट दिवचे, 5 डोनर्स ताणें पयशे दिवन दवरले. 5 चेफ्स ताची फूड तयार करूंक आनी एकलो ताका टेस्ट करूंक पयलें. हें पुरा केल्या उपरांत तो केन्ना मेलो? 50 वर्सांच्या प्रायाचेर हार्ट अटॅक जावन मेलो. मोगाचेनो, देवा मुखार आमचे सगळें सायन्स, आमचे मेडिसीन काही न्हय. तुम्ही पळयलां, थोडे
खाजराच्या माटवांत सिंगींग करतात माल वतात पडतात, धांवताना माल वतात आनी पडतात आनी मरतात. तर आमी देवा मुखार कितें? आमी कांयच न्हय. देखून आईचें दुसरें वसाप, सांजू हांवचें दुसरें वसाप पत्र आमकां सांगता, ह्या संवसाराक आनी तांत वासिल्ल्या वस्तूक तुमी भुलनाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. संवसारांत आसलेले सगळे म्हणजे रक्तमांसाच्यो ओंदोवण्यो, दोळ्यांची पुसलावणी, तशेंच जिविताची पोकळ दवलत, हे सर्व संवसारा संगी अंतरतात. पूण देवाची खुशी करता तो सदांकाळ बाळटा. सगळे अंतरता, आमची दौलत सगळी अंतरता, ग्रेस्त काय, पूण देवाची खुशी करता तो मात्र बाळटा. देखून मोगाच्यानो देवा विने आमी कितें करूंक शकता? आमी एक दिश्ट आमच्याच जिवनाचेर आमी कंसयल्यार आमचें सगळें जीवन देवाचें एक देणें. आमचो जल्म, आमचें जिवीत पळया तुमी. वेर हॅव यू कम? तुमी उत्पत्ती ग्रंथा गेल्यार बिफोर क्रिएशन वॉट वॉज देर? नथिंगनेस. कांयच नासलें. देवान आपल्या उतरान मनशाक रोसलो, मनशाची आकृती केली, ताच्या नाकाच्या बुडांतल्यान ताणें श्वास सोडलो आनी मनीस जिवान जालो. तर तुजो आनी म्हजो जीव देवाचें एक देणें, देवांतल्यान आयिल्लो. वी लिव, मूव अँड हॅव अवर बिईंग इन गॉड. दुसरें आमचें क्रिस्ती जिवीत आनी म्हजें धर्मीक जिवीत. जर तर आमकां क्रिस्ताचें आपोवणें, धार्मीक आपोवणें मेळ्ळां जाल्यार हें आज आमच्या आमी तालेंतवंत म्हणून न्ही, आमी बुद्धवंत म्हूण न्ही. तुमी बायबलाचे दिश्ट घालया. मोइजे कोलो तो गद्दे उलयतलो. इजाया प्रवादी तो पातक्या वंटांचो. जेरेमिया प्रवादी काल एक युवक आनी आपोस्तल मासली पाकपी जावन आशिल्ले. देवान कांयच नातल्यांतले तांकां विंचलें आनी तांकां प्रवादी जावन नेमलें, पवित्र सभेचे पुडारी जावन नेमलें. तशेंच आमकांय जर तर आज धार्मीक आनी क्रिस्तांव केलां जाल्यार हें देवाचें देणें जावन आसा. तिसरें निमाणें, आमी मरतना आमकां कितें जाता? परतून आमी एज मार्टीन हायडेगर म्हणटा, वी गो बॅक टू द सेम नथिंगनेस. कांयच ना, दुळीतण आयिल्ले आमी दुळीक फाटी वेता. पूण जो कोण जेजूचेर फाती येता, जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जीव आनी जिवंतपण. जो कोण म्हजेर फाती येता तो मेल्यारय जियेतलो, नाजाल्यार आमी कांयच ना. देखून देवाचेर जेजूचेर फाती येल्यार मात्र आमकां सासनीक जिवीत मेळटा. कित्याक? ह्या संवसारांत सगळें तात्कालीक. तुमी सकाळीं जेवतात, सकाळीं ब्रेकफास्ट खाणेल्या क्षणांत 10 वरां तुमकां भूक लागता. 10 वरार परतून खाण गेल्लें 12 वरां परतून भूक लागता. हें तात्कालीक. कित्याक म्हळ्यार आमी जेवचें खाण तात्कालीक. तात्कालीक खाण आमकां तात्कालीक जिवीत दिता. फिल्म आमकां तात्कालीक मनोरंजन दितात. पूण शाश्वीत सासनीक कोण? देव मात्र. कोणा थंय सासनीक जिवीत आसा? देवा थंय मात्र. देखून ताचे थंय फाती येल्यार मात्र आमकां मोगाच्यानो सासनीक जिवीत मेळटा. देखून देवाक सर्व साध्य. देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. तुमी फादर टॉम हाचे विशयांत आयकलां. तो 18 म्हयने येमेनाच्या टेररिस्ट बंदडेंत आसुल्लो. 2 वर्सां पयलें तो रिलीज जालो. आनी तो आयल्या वेळार ताणें एक भाशण दिल्लें आमकां मैसूरांत. परतून तो म्हणटालो, देवानच म्हाका राखलो आनी तुमच्या मागण्यान देवानच म्हाका राखलो. तर देवान आमकां राखचें जावन आसा. आनी हें आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता. मोइजे त्या इस्रायलीच्या लोकांक पळयता. तो लोक देवा विरोध उपराडता. तो मोइजे दावोपादेस खाण घेवन फाटी येता आसतना थंय ते वासरूंक कर्ण, भांगाराचे वासरूंक कर्ण ते बोंबे पुजा करतात. ह्या लोकांक कशें आमी बसयल्ल्या गांवाक आपूण व्हरचें म्हणून मोइजे वत धाडटा आसतना
देव ताका आश्वासन दिता आनी म्हणटा मोइजे भियेनाका, हांव तुजे सांगाता वेतोलो, म्हजी कृपा तुका लाभल्या, तुजें नांव हांव वळखतां. देखून मोइजे सांगाता देवान त्या लोकांक, किरकोळ आसल्या त्या लोकांक हात धरून बसयल्या गांवाक आपोवन येलें. तांकां भूक लागल्या वेळार सर्गितावन मांडना दिलें, तांकां ताण लागल्या वेळार खटपतान उदक दिलें, आनी तांकां तांबड्या दर्यांतल्यान ताणें शाबितायेन उतरोवन ताणें बसयल्या गांवाक तांकां व्हरून पावयलें. देखून इसाया प्रवादी 40 आनी 3 अध्यायांत म्हणटा, तुका आकारलेलो देव सोमी देव अशें म्हणटा, भियेनाका, तूं म्हजोच. तूं उदकांतल्यान विशी जाल्यार हांव तुजे सोबे आसतलो, न्हंयेंतल्यान विशी जाल्यार तूं बुडचो नाय, उज्यांतल्यान सलशी जाल्यार लासोन तूं वेसो नाय, उज्याचे जिबो तुका भस्म करच्यो नात, कित्याक हांव जावन आसा सर्वेस्पर तुजो देव. देवाक कितेंय साध्य आसा भोवमोगाच्या भावा आनी भयणी. देखूनच आमी कितलीं अजापां बायबलांत आमी पळयता. अब्रामाक तुमी पळया, तो म्हातारो जावन आसलो, ताची बायल सारा म्हातारी, त्या म्हाताऱ्या प्रायर देवान तांकां इजाक दिलो, भुरग्याचें देणें दिलें. तशेंच दानियल प्रवादी उज्याच्या कोंडांत आनी सिंहाच्या दोलींत ताका घाल्यारी देव ताका राखता. तशेंच आमी पळयता जेजेबेल राणयेन आपल्या सैनाक धाडन एलिया प्रवादीक ज्यूश मारून पळयलें, जाल्यार तिका साध्य जावना, कित्याक म्हळ्यार देव एलिया प्रवादी संगी आसलो. देखूनच रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांपावलो 18व्या अध्यायांत सांगता, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैंबावर्त्यो शक्त्यो जावं या पदव्यो जावं, आतांचो वा फुडलो काळ जावं, कोणूच जावं, आमकां जेजू क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळे करूंक शकचे नात. देखूनच आमी जेजू संगी एकवटान आमी रावा जाय. कशें आमी जेजू संगी एकवटान रावचें? आयच्या वांजेलांत भोवमोगाच्या भावांनी भयणी सोबीत ओपार जेजू आमकां दिता. हांव जावन आसा दाखवाल आनी तुमी फांटे. हांव जावन आसा दाखवाल आनी तुमी फांटे. एबायड इन मी एंड आय एबायड इन यू. जो खंयचो फांटो दाखवाली थंय एकवटान गुणतरान एकवटान रावता, तो यथेश्ट फळ दिवंक शकता. हें कशें साध्य? असो उतरांचो अर्थ कितें? जेजू वांजेलान म्हणटा, हांव जावन आसा जिविताचो उंडो, जिविताचें उदक, सत, वाट आनी जिवीत. जेजू जावन आसा जिवीत, आनी जेजू संगी आमी एकवटान रावल्या तें जिवीत आमचे थंय प्रवेश जाता. कशें जावचें तें? पळय, आमची कूडस, आमची कूड आनी आमचे विश्वे. आमचे विश्वे आमच्या कुडीक एकवटान रावल्यार मात्र थंय जीव आसा. आनी आमच्या विश्व्यांनी आमी काम करतना, चलतना, आमच्या विश्व्यांनी मस्तू मेळें आसता, मेळें जाता. हे मेळें रागात कितें जाता? तें काळजाक येता, आनी काळजाक वचून फोपसा मुखांतर तें नितळ जाता, आनी हें नितळ जाल्ल्या रागात परतून आमच्या विश्वांक येता. आनी विश्वांक गेले ते रागात थंय आमच्या विश्व्यांक घटाय मेळटा. आमचे हात काम करूंक शकतात, आमचे पाय चलोवंक शकतात, आमची मोत चिंतूंक शकता. म्हळ्यार जेजू ह्या ओपारी मुखार कितें सांगता? विश्वांनी आसलें काळजाक येता, काळजांत आसलें विश्वाक येता. तशेंच ह्या ओपारींत फांट्यांत आसलें वालीक येता, वालीत आसलें फांट्याक येता. फांट्यांनी आसली सगळी मेळाई वालीक येता, आनी वालींत कितें आसा? वालींत सत्व आसा. कित्याक म्हळ्यार पाळांत आवन तो सत्व आनी उदक ती वाल ओडटा, आनी त्या वालींत सकत आसा. ही सकत त्या फांट्याक येता. कशी येची? खंयचो फांटो तुमी पळयल्यार, खंयचो फांटो गुण तरान वाली थंय रोंबोन आसा, तेन्ना चड आनी चड सकत त्या वालीक, त्या फांट्याक येता, आनी तो यथेश्ट फळ दिवंक शकता. जर तर तो फांटो कातरल्यार
तो फांटो मरता. तशेंच आमची कुडी तशेंच जर तर ह्या बोटाक रागात वसना जाल्यार कितें जाता, एकाच 3 या 4 दिसांनी हें बोट मरता, गँग्रीन सेट जाता आनी हांगा कुसाडा येता, हें बोट कुसता, देखून बोट कातरीचें पडटा. वस्तू कडेन आमी पळयता पाय हात आनी पुरा कातरचे. देखूनच जेजू आमकां सांगता की आमी जेजू थंय एकवटान रावूंक जाय. एकवटान रावल्यार कितें जाता मोगाच्या न्हू, आमी हांगा सर्व जमल्या, विविध गांवांत हांव, विविध घरांत हांव, विविध समस्या घेवन आमी आयल्या. सबारांक आमकां मस्त समस्या येतात. थोड्यांक कुटुंबांत समाधान ना, थोड्यांक जिवनांत ददेस्पोर जावन ना समाधान, थोड्यांक दुर्बळगाय, थोड्यांक बेकारपण, थोड्यांक काम ना, थोड्यांक उतार प्रायेच्यांक फाल्यां म्हाका कितें जाता, कसली पिडा येता आमकां गोत्तू ना. थोड्यांक पिडेंत आशिल्ल्यांक बेन दिसता आनी ट्रिटमेंट करूंक पयशे नात. मस्त समस्या आसात. देखून हे समस्या घेवन आमी आयल्या, आज आयल्या, आमी कितें करी जाय, हे सगळे समस्या आमी जेजू बाळकाक अर्पी जाय. आमी बेटवणी करता. बेटवणी कितें जावन आसा, आमच्या वावराचो फळ. त्या बेटवणे सांगता आमकांच आमी जेजूक समर्पी जाय. पळया, एकल्याच्या जिवनांत तो ददेस्पोर जाला, समाधान ना, कुटुंबांत शांती समाधान ना, तो येता आनी आपले सगळे ना समाधान जेजूक तो ह्या मिसाच्या बलिदा वेळार अर्पिता. तेन्ना जेजू कितें सांगता, जेजू सांगता की आमच्या वांजेलांत म्हजो संतोष तुमचे थंय भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती सांगता. हांव तुमकां शांती दिवंक आयलां, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. देखून जेजू आमचे ददेस्पोरपण घेता आनी आमकां फाटी शांती आनी संतोष तो दिता. पळया, आनी एकल्याक दुसऱ्यांक तुमकां मुसोना पिडा शिडा आसा जावं पुरो कॅन्सर या कसली पिडा शिडा, मस्त तरांची पिडा शिडा आमकां आसा. ब्लड प्रेशर, डायबिटीस सगळें आसा, मुस्तोनाक आसा. ही पिडा शिडा आमकांच आमी दवरल्यार आमी ददेस्पोर जाता. ही पिडा शिडा जेजूक आमी आज अर्पिया. आनी जेजू कितें म्हणटा, येया तुमी सुमेस्त कश्टांतल्यानो आनी वाजान वोवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशव दितलो. आनी जेजू आमकां आज विशव दिता. कित्याक म्हळ्यार ताणें कितल्या जाणांची पिडा गूण केल्ली मोगाच्या वांजेलांत. तशेंच आमी जेजू थंय भावार्थ दवरलो, ताका अर्पिल्यार तोच जेजू आमची पिडा शिडा गूण करता. आमचे थंय पातकां आसात, ताळण्यो आसात, वोडण्यो आसात. आमचे थंयच आमी त्यो दवरल्यार आमी फाल्यां परतून पातकां बली जावं पुरो. ह्यो सगळ्यो वोडण्यो आनी ताळण्यो जेजूक आमी समर्पिया. तेन्ना जेजू ताची कृपा, ताची घटाई ह्या वोडण्या आनी ताळण्या विरोध झुजोवंक आमकां ताची घटाई आनी बळ दिता. देखूनच तुमी पळयलां एक्झॉस्ट फॅन तुमच्या किचनांत आसा. तें एक्झॉस्ट फॅन मेळ्ळें वारें किचनांत आशिल्लें तें भायर ओडटा आनी बरें वारें भितर सोडटा. तशेंच एका नारलाच्या माडाक तुमी शेण घालूंक पुरो, सारें घालूंक पुरो, पूण तुमकां मेळटात बोंडे आनी गोड उदक आनी तशेंच नारळ. तशेंच आमी जेजू कितें समर्पिता, कितें मेळ्ळेंपण जावं पुरो. जेजू जावन आसा लायक एक्झॉस्ट फॅन. आमी कितें जेजूक समर्पिता, कितें मेळ्ळें जावं पुरो, पूण आमकां जेजू ताची कृपा, भलायकी आनी आमकां आमची पिडा शिडा तो गूण करता. हें आमी मोती दवरी जाय. कित्याक म्हळ्यार वांजेलांत, मातेवाच्या वांजेलांत 14वा अध्यायांत जेजू शीस सरोवरांत दोनी रेता आसतना जेजू सरोवराच्या उदकांत चलता. हे भियेतात. जेजू कितें म्हणटा, भिये नाकात, हांव तो. आनी परतून पेद्रू उदकाचेर चलता आसतना तो बुडटाशें जाता. तो म्हणटा, भोंव मारता, सोमिया म्हाका बचाव कर. सोमी ताका हात दिवन उखलता, उण्या भावार्थाच्या, कित्याक तूं दुबावलोय. आनी एक फावटी वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार, ते दोनी आशिल्ल्या वेळार जेजू थंय न्हिदून आसता. सगळे
शीस मारतात सोमी आमकां बचाव कर आणि सोमी उडता आणि सगळें थंड करता. मोगाचे न्हू हो जावन आसा आमचो भावार्थ. जेजू आज आमच्या काळजाच्या दोनीर आमच्या जिविताच्या दोनीर तो आसा. तो न्हिदोंक ना. जर तर विश्वासान भावार्थान आमी आपोस्तलां बरी सांगल्यार सोमिया आमकां बचाव कर. आमी बुडता सोमिया. आमकां मुस्त समस्या आयिल्ल्या वेळार आमच्या कुटुंबांत पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार सोमियाक आमी बोव मारया. जेजू बळकाक आमी बोव मारया. सोमिया आमकां बचाव कर. आमी बुडता. रिणांत आमी आसल्या वेळार सोमिया आमी बुडता. तेन्ना पातयेन तूं जर तर सोमिया जेजू बळकाक सांगशी जेजू खंडीत येतलो. भियेनाका मुज्या पुता मुज्या दुवे. हांव खंडीत जावन तुजो हात धरून उखलतां आनी तुका म्हजी कृपा आनी सर्वस्व तुका दितां. तर मोगाचे न्हू आज जेजू बळकाचें फेस्त करूंक आज आमी जमल्या वाचता. ही जेजू बळका थंय ही आमची पातयेनी दृढ करया. जेजूकूच आमी वेंग मारल्यार जेजूस आमचो सर्वस्व म्हणून आमी पातयेल्यार खंडी जावन जेजू आमचे सांगाता आसतलो. निमाणें आखेर करच्या पयलें फादर ऑल्विनान एक सोबीत गीत गायलां. जेजू मुजे थंय आनी हांव ताचे थंय म्हाका ना कांय उणें. आयज हें सोबीत गीत गावन हांव आखेर करतां. हें गीत आमच्या जिवनाक संबंद जाल्लें आज आनी आमी गांवचें सोमिया तुनसू म्हाका पुरो. जेजू मुजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेना हांव ताचे विणे. तूंच म्हाका पुरो सोम्या. तूंच म्हाका पुरो. इसले गुण जीव दिलोलो मोग तुजो कोरो. भूंय आकाश सोरो सोम्या. भूंय आकाश सोरो. मोग काळजां पेटो उरो. तुंच म्हाका पुरो. वय सोम्या तुंच म्हाका पुरो. आमेन. उबे रावा. आमची मागणी सोम्याक आमच्या देवाक आमी भेटोवया. मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर जेजू बळकाचें फेस्त आमी करूंक आयले आसता. आमची मागणी देवातय आमी उबारुया. सर थोड्यो वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार सरमावळ दवरल्यात. खंयचे आमी देवा मुखार ह्या घडये हाड आमी चड जावन माग जाय म्हळ्यार आमच्या काळजांत आसा. ही मागणी आमच्या मुखार दवरता आसतना आमची भोगणां देवा मुखार आमी मागया. पदवेदार बापा, तुवें दिल्ले जाणवाये प्रमाणे पवित्र सभेक जोगते मार्गदर्शन दिवंक तुवें विंचून काडल्या आत्मीक वडिलांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. संवसारभर विस्तारलेल्या पवित्र सभेक एक व्हड कुटुंब कशें लेखून ह्या कुटुंबांतल्या हर एक भावार्थ्याक पवित्र सभा मोगाची बरवशाची आनी सल्वासवांची करचे दिशेन आत्मीक फुडारपण तांणी दिवच्याक तांकां तुज्या कृपे देण्यांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, तुवें जायत्या धार्मीक भाव भयणींक आमच्या कुटुंबांत विंचून काण संवसाराक पाठयल्यान.
ताणी तांच्या समर्पित जिणयेद्वारवी संवसाराक एक नव्या जिविताची रूच लागोवंक आनी खमीर जावन सगळो संवसार मोगाचो आनी शांतीचो करचे दिशेन वावरूंक ह्या वटेर मेळचे कश्ट आनी अडकळी धैर्यान फूट करूंक निरासपण भोगतना तुज्या कुर्साचेर दिश लावन सकत जोडिशे तांकां आत्म्याच्या बोळान भर म्हूण मागता हांव. प्रितीच्या बापा, कुटुंबा जिविताक वेंग मारल्या समेस्त आमच्या क्रिस्ती भावंडा पासत तुका दिनवाजता हांव. मागणे, मोग, हुस्को आनी मिसाव म्हणल्या 4 खांब्यांनी उबारल्या आमच्या कुटुंबांनी आपल्या उर्बेस्त जिणये वरवीं ह्या संवसारींच सर्गींचो स्वाद प्रसारूंक तुज्या कुरपे देण्यांनी भर. कुटुंबांक फूट हाडच्यो सर सक्त्यो हुमटून उडय आनी वाळच्या उदका देगेन लायिल्ल्या रुखा परी आमची कुटुंबां फळांनी फुलय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळ बापा, तूं सर देण्यांचो दातार. एकामेकाक हाताक हात दिवन बाळूक जिजूक मान करूंक आदार लाभयल्ल्या समेस्त दानींक, हितचिंतकांक, स्वयंसेवकांक आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या समेस्त उदार मनाच्या भावा भयणींक तुजी दाराळ बेसावां घाल. तांचो त्याग आनी सेवा मानून घे आनी तांच्या योजनांचेर आनी वावराचेर आशिर्वाद घाल. त्या वरवीं सदांनी तांणी तुका लागशिल्ल्यान अनुभव करूंक फावो कर म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, आयचे दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमल्या समेस्त बवडती लोकांक तुजे थंय उबारता हांव. ही भक्त सगळ्यांनी विस्तारूंक आनी अशें तूं संवसाराचो मोग करताय म्हणली बरी खबर संवसाराच्या पोंताक पावोवंक तुजे दूत जावन विंचून काडलेल्या आमा समेस्तांचेर तुज्या कुरपे आदारान भर आनी आमची क्रिस्त जिणी नंदन कर. अशें सदांच तुका मान करूंक आनी तुज्या मोगांत एकवटोन जियोंक शिकय म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयक. आमची मागणी या घडये देवा मुखार आमी हाडया आनी त्या खातीर आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजूक तुवें आमकां दिलोय. तो आमचे मदें येवन जियेलो. ताका आमी आमच्या जिणयेंत साक्ष दिवंक तो विस्वास आमी आमचे थंय घट करूंक आनी जियोंक आनी अशें माया मोगान तुजी इगर्ज हांगासर बांदून हाडूंक आमकां तूं कुमोग कर. ह्या घडये तुवें आमकां दिल्या सर बेसां खातीर तुका आमी अर्गां दिता. स्विकार कर आमची मागणी आनी आमकां आशिर्वादान बरोय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीं. काणिकी मोग
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पुजेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणेंच उदार मोगान आमकां बसायलां. तर त्याच नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्या तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी ससणेच्या देवा, सौर काळी आनी सौर उतय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें जेजू वरवीं तुज्या सोडणचें सासणीक योजन युक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परत जळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सगळींच्या सदाळभरां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरून ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सुसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात.
Baborta så gott förgatuja. Sumia Jesu तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही बरगडता तुझ्या येण्याकामी अद्वैता तुझ्या येण्याकामी अद्वैता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडण सोडणची काळ सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आरोग्य सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पॉल आमचो गवळी बाप आनी हजरसे बर्नार्ड मॉरस आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पर्स झडत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरे देवाचे माय संगती, भाग्यवान जुजे तिचो पती, भाग्यवान धर्मदूतो, आविलाचे सान थेरेस, खुर्साचो सान जुवांव, जेजूचे ल्हानपण सान थेरेस आनी सर्व कडेन तुका मावनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद बेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. सर्वेस्परा सट वायरंटली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. Keep your cross, Lord, keep both we.
जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमच्या सोवे आसो. माया मोगासो आनी एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळये संसाराची पाप काढतिले, आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराची पाप काढतिले, आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराची पाप काढतिले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर सुभागी. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಮೌನವಾಗಿ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಗೌಳೀಕರಣಕ್ಕೆ ಲಗೋಣು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಜಿಬೇರೆಸ್ಗೆ ಉಂಸೋ. जेजू मोजो करतात, जिविताचो दातात, भरपूर जीव दिवच्या आयला संवसारात. उपकार जातारात येवंक भितरात तयार, उबारून बोवट मोजो दिता येवकार. जेजू मोजो करतात, जिविताचो दातात, भरपूर जीव दिवच्या आयला संवसारात. उपकार जातारात येवंक भितरात तयार, उबारून बोवट मोजो दिता येवकार. तूं मोजो जेजू, हांव तुजो जेजू, तुजे एकलो थांबयताय काळजाची ही भूक. तूं मोजो जेजू, हांव तुजो जेजू, तुजे दय आसा म्हज्या जिविताचे सूख. तूं मोजो जेजू, हांव तुजो जेजू, तुजे एकलो थांबयताय काळजाची ही भूक. तूं मोजो जेजू, हांव तुजो जेजू, तुजे दय आसा म्हज्या जिविताचे सूख.
तुझो जेजू हांव तुझो जेजू तूंच एकलो थांबयताय काळजाची ही भूक तूं म्हजो जेजू हांव तुझो जेजू तुजे दय आसा म्हज्या जिविताचे सूख एक घडीभर आमचे दोळे आमी दंपया आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी अणभोगसिया जेजू तूं म्हज्या काळजांत आयलाय तुवें म्हाका तुजेच खातीर रचलाय तुजे शिवाय म्हाका जिवीत ना तुजे शिवाय म्हाका जीव ना तूं जावन आसाय दाखवाल आनी हांव तुजो फांटो केन्ना म्हणसर तुजें जिवीत म्हजे थंय वाळटा त्या म्हणसर हांव सुमिया जेजू यथेश्ट फळ दिवंक शकता आज सुमिया जेजू वर्त्या भावार्थान आनी बरवशान हांव म्हाकाच तुका समर्पिता कशें एक फांटो दाखवाली थंय एक कोटोण आसता तेन्ना वाली तावणो त्या फांट्याक जाय जाल्ली सखत आनी सत्व मेळटा तशेंच हांव तुका चिटकोन रावतां सुमिया हांव तुजे थंय एक कोटोन रावतां सुमिया म्हजें सगळें मेळेंपण म्हजें पाताक म्हजें सर्व कश्ट संकश्ट पिडा शिडा म्हजें नासमाधान म्हज्या कुटुंबांतले समस्ये म्हज्या जिविताचे समस्ये
म्हजें बेकारपण एकसूरपण सगळें आज हांव तुका समर्पितां सुमिया. ह्या संवसारांत आसतना सबार जण तुजे थंय आयिल्ले, कोण भावार्थान तुजे थंय आयिल्ले आनी तुजे थंय मागिल्ले, तांकां तुवें आशिर्वाद दिले मात्र न्ही, तांची पिडा शिडा तुवें गूण केली, तांकां संतोश समाधान तुवें दिलें. तशेंच सुमिया आज आमकांच म्हाकाच म्हजें कुटाम, म्हजीं भुरगीं बाळां, म्हजे समस्ये सगळें हांव तुज्या पांयां तळा समर्पितां सुमिया. म्हजेर म्हज्या कुटुंबाचेर बेसांव घाल. म्हज्या कुटुंबांत शांती समाधान तूं दी. म्हज्या भुरग्या बाळांक बरो फुडार तूं दी. म्हजी पिडा शिडा गूण कर. म्हजें एकसूरपण पयस कर आनी तुजो सांगात सदांच म्हजे थंय आसून दी. अशें म्हजो हात धरून म्हाका चलय सुमिया आनी सदांच तुका चिटकोन रावोंक जाय जाली कृपा आनी बेसांवांच्या आनी आशिर्वादाचो शिवोचर म्हजे थंय तूं वच सुमिया. हें आमी मागतां त्याच क्रिस्त आमच्या सुमिया मरिफात. आमेन.
प्रार्थुया. प्रीतिवान बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिबी मोडची म्हण तुवें येवजिले. या तुझ्या मोगाच्या येवजणे पसत हो दिन वस्तूचो याद संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विस्वासान उसारून आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्या तुझ्या पुता जेजूच्या नांवी. आमेन. दायकर बसात. एक विनंती, मेसाचो आशीर्वाद घेवन स्वेचे. तुंस पुरो सोम्या हो विषय घेवन जेजू बाळकाची दाबाजेक वार्षिक परब आमी संभ्रमता. आनी आज संभ्रमाचो दुसरो दीस आनी आयच्या दिसाचे निमाणे संभ्रमीक मीस. ह्या मिसाक प्रधान याजक जावन हांवें विनंती केली अदीक मानादेक दोतोर बर्नार्ड मोरास बेंगलोरचे निवृत्त आर्च बिस्प हांकां फोन करता आसतना म्हणाले 14 तारखेर म्हाका विवेक नगर फेस्त आसा, तर तुमकां 15 तारखेक येवेत न्ही म्हण सांगतना राव म्हजी डायरी पळयता. तक्षणांच डायरी पळयली आनी ताच्या पयलीं हांवें सांगलें तुमकां टिकेट हांव बूक करता म्हणून. राव 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 म्हणलो. त्या दीस सकाळीं हांव सुरत काल आसा टिकेट आनी कांय बूक करचें नाका, संजेर हांव तुमगेर येता म्हूण. जोरान ताळयो पेटोवन ह्या आमच्या अदीक मला दोतोर बर्नार्ड मोरास निवृत्त आर्चबिशप हांकां आमी दिन वासुया. आनी हांव आमच्या प्रांतीय वडील प्रोविन्शियल बाब मला चान्स रावो हांचे आनी हांगाच्या आनी आमच्या सर्व प्रांताच्या सर कार्मेलीत फ्रादींचे आनी तुमचे नांवी तांकां दिन वाजता. निवृत्त आर्चबिशप ते, पूण देवाच्या दयेन तांची सकत, तांची कूड, तांचो थाळो निवृत्त जावंक ना. ती निवृत्त जावचीच नाका. आनी इतली गटाय इतल्या सुटसुडीत थाळ्यान अपुर्बायन हे मेसाचें बलिदान प्रदाक येजा जावन तांणी भेटयलां. तुमच्यो थाळयो ते सांगता देवाक जावं अर्गां आनी पिडेस तांकां बरी भलायकी दिवन दैवीक वयस म्हूण नांवलो जेजू बाळोक तांकां सदांच बऱ्या भलायकीन दवरून दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. देव बरें करूं मोगाळ गवळी बापानो. दुसरें, हांव उल्लेख करिना पूण उल्लेख करूंक करिनासा रावंक म्हजें मोन आनी काळीज तडवाना. भोवशा आज आमकां सर्गींचो अनुभव जाला आनी आमी सर्गाक पावल्या. कित्याक आयच्या विशेश खोयार आदवारी संगीत गुरू जोएल पेरेर हाच्या मुखेलपणा खाल आजचें खोयर इतलें आमकां रंगीन आनी अंजाळ जालां. सर्गींचो अनुभव आमकां जाला. भोवशा आमी जायत्यांनी हें शिकोवंक आसा इगर्जेंत संगीत म्युजीक कशें आसा जाय, गायन कशें आसा जाय म्हणून. देखून सो तांकां हें संगीत गुरू म्हणलें टायटल फावो जालां. दे एक्चुअली डिजर्व ए स्टँडींग ओवेशन. तुमकां समजता तर उबे रावन आमकां थाळयो पेटोवंक आसा तांकां. हें आमी सगळ्यांनी आमच्या लितुर्जे वेळार हें बरेंचें आनी प्रत्येक जावन तांच्या पुतान उदोवन येवन सो संगीत घर ताणें अपुर्बायन सॅक्सोफोन वाजोवन बसात. सॅक्सोफोन वाजोवन आमचें काळ जावना आनीकी देवा ते उबारल्यांत. आमकां सर्वांक हे प्रेरण जावं दी आनी अशेंच मिसा वेळार आमचें संगीत आमकां सर्गींचो अनुभव दिवन दी. तुमकां समेज सांग ह्या फेस्ताचे हांव दाबाजेक फेस्ताचे उल्हास पटयतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. गवळी बापांचो उपकार भोवडून तांकां मान करूंक आशेता. आमचे प्रांतीय वडील भोवमानादेक चार्ल्स सेरावो गवळी बापांक शॉल पांघरून तशेंच गोव्यांताचे वडील बाप विल्फ्रेड तांकां इमाज आनी फुलांतरो दिवन मान करतात. देव बरें करूं गवळी बापानो. तुमकां तुमचेर आनी तुमच्या सेवेच्या जिविताचेर जेजू बाळकाची आशिर्वादां मागता. बाबा भयणीनो,
आज एक सुमार 11 दिसांचो फेस्ताचो संभ्रम आणि ह्या फाटल्या दिसांनी हांगासर हो संभ्रम बऱ्या तरेन जायचंय जाल्यार आदार दिल्ल्या सोमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. उदार मनान दान दिल्ल्या दानींक आणि निस्वार्थ मनोभावान सेवा दिल्ल्या हर एका स्वयंसेवकाचो संघ संस्थेच्या संध्यांचो आमी उपकार बावुरता तुमचे पासोत मागता. कालच्या दिसाय हांगासर फेस्ताची संभ्रमीक मिसां आसली आणि आजय जायती मिसां आसली. आमी जाणाव सकाळी 10:30 हांगासर आसल्या भक्तिकांक आज सकाळी भक्तिकांचो संख्यो खंडीत जावन कळीत आसा. सकाळींच्या 10:30 मिसां 10,000 चड भक्तिकां हाजीर आसली आणि सट्टंकी दनपरां जेवणाची वेवस्था आसली. फाटल्या 11 दिसांतावन हांगासर हर एका दनपरां भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा आणि ह्या दिशेन सहकार दिल्ल्यांचोय आमी उपकार बावुरता. फाल्यां फेस्ताचो संभ्रम ब्रेस्तरचो दीस बाळो जेजू विशेष रितीन मान करचो दीस आणि फाल्यां फेस्ताच्या संभ्रमाक तुमकां मोगाचें आपोवण दिता. फाल्यांची मिसां ह्या परी आसात. सकाळी 6 वरार कोंकणी भाशेन 7:30 इंग्लिशान 9 वरार कोंकणी भाशेन आणि उपरांत 10:30 वरार संभ्रमीक फेस्त मीस अदीक मानादीक सिप्रियन मॉनिस आसोनसोल दियसचे गोळीबाब प्रधान याजक जावन भेटयतले. ताच्या उपरांत 12:30 वरांचेर कोंकणी मीस आणि संजेर संभ्रमीक सोंपणेचे मीस. ताच्या उपरांत युकरिस्तीक पुरशांव आसतलो. ह्या पुरशांवाक तुमकां सोमेस्तांक आपोवणी दिता आसतना फाल्यां ब्रेस्तरचो दीस आसता. येया संभ्रमीक फेस्तान वांटिली जाया जेजू बाळकाची आशिर्वादां जोड घेया. युकरिस्तीक पुरशांवाक आमकां जायत्या आल्तार भुरग्यांची गरज आसा. आज सकाळी सुमार व्हडा संख्यान आल्तार भुरगे हाजीर आसले आणि तांकां येवंक प्रोत्साह दिल्ल्या वडिलांक अभिनंदन पाठयतना फाल्यां संजेर युकरिस्तीक पुरशांवाक आल्तार भुरग्यांक येवंक आपोवणी दिता हांव. तांणी येता आसतना लोप घेवन येवचे आणि संजेच्या 6 वरांच्या मिसाक मीस रुजार कर उपरांत युकरिस्तीक पुरशांवान वांटिली जावचे. तशेंच पयल्या कुंभाराच्या भुरग्यांची आमकां गरज आसा. फाल्यां संजेच्या पुरशांवाक जे भुरगीं वांटिली जावं कशी व्हरतात तुमी बाप रायन पिंटो हांगासर मेळचे. मिसां उपरांत तुमकां गरजेची माहिती ते दितले. भाऊ भगिनीनो, ह्या फेस्ताक सर रितीने सहकार दिल्ल्यांचो आमी उपकार बावुरतना बँड ओदाकसून दिल्ल्या आयचे संजेर बँड ओदाकसून दिल्ल्या मिलाग्रिस बँड असो मालक ऑझी आणि दान दिल्ल्या मनीस रॉबर्ट रेगो आणि कुटाम काद्री शोभाग तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर जायते जण स्वयंसेवक सेवा दिवन आसात तांकां आमी आभारी आसा. फोटोग्राफीक विशेष रितीन आदार दिवन आसच्या AS स्टुडिओ मालक मानेस अनिल ताकाय देव बरें करूं. तशेंच हांगासर व्हिडिओग्राफीक आदार दिवन आसच्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. बाळो जेजू तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक आशिर्वादांनी बरों. उबी रावया, एक घडीभर मौन रावया. जेजू बाळकान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व उपकारांक काळजंतावन आमी अर्गां दिवया. ह्या पुणतळार येवन बाळो जेजून ताची आशिर्वाद आमकां जोडूंक फावो केल्यांत. तशेंच ह्या फेस्ताच्या दिसांनी ताची विशेष आशिर्वाद आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिवया. बाळो जेजू तुजे उपकार आठवण हे दिनवासनेचे प्रार्थन आमी भेटयता. ये बोव उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपाची म्हाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजत जोडून दी. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजूक. आमेन. मिसाचो आशिर्वाद. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसो. तकली बघावन देवाचो आशिर्वाद मागून काण घेया. सर पदवेदार देव काणबाळायन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवची जाणबायची वळख तुमकां फावो करूं. भावार्थाच्या शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करणांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाजाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलोवन व्हरूं आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सभे सदां आसो. ओसुनेया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा.
ट्रेलिसा डिसोजा एक भुरगें हांगासर आसा ताची आवय हांगासर आसा काही दायकन येवन आपोवन व्हरा ट्रेलिसा डिसोजा